सगळ्यांक पयलीं माय मोगाचो नमस्कार आनी चडांत चड करून मिडिया भावांक नमस्कार. कारण आज जें कितें घडटा हें तुमी आज सरकाराक दाखयता. आमी जागोन जागोन थकले मागीर आमचे कडेन जालें ना. आमचे जे हांगसर बरें घडघड धाणघड अशें काम करपी तडारचे मनीस आहा पळय तेंच्यान खूब प्रयत्न केले पूण तांकां आजून जाय तशें यश मेळ्ळें ना. म्हणून शाळा ही आजून अशी उरता. आनी आमी नकळो हातीन जें सामान जें कितें सगलें आहा पळय तें सामान पळय विकरत पडलेलें आसा, तें पिड्यार जाल्लें आसा. पावस आतां तरी पूण थांबला, फुडें आतां पावस येयला तें गेलें सगलें. अशें जावन शाळेची वाट लागता. ही परंपरेन शाळा चलत आसा आनी आमच्या जाणट्यांनी शाळा बांदलेली, जेणे कोणें बांदली तेणें बेस्ट पैकी चलयली ती आनी चलोवन आज पर्यंत इतलें बरें पावली. आनी आमचें नशीब काय कोणाचें नशीब म्हणून आमी नकळो ती शाळा आज आमकां हांगसर दिश्टे पडना. आमी सरकारा कडेन मागता की शाळा जाता तितले बेगीन कोणाचो अंत न पळयता शिक्षण मंदिर हें तुवें जाता तितले बेगीन हांगसर उबें करून दिवचें आमकां. आनी आमी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आमी सगल्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. नांव म्हाजें राजेंद्र के नायक. आमची मेन म्हणल्यार आमी मिटींग आतां सांगल्या हे शाळे खातीरच. आनी राती आमी आमचे भुरगीं सगळे दोनी वाड्यांनी शीर तारीवाडा आनी देवटेभाट हे तिनूय वाडे मेळोन सगळे घरा भोंवन आमी मिटींग सांगल्या. आनी मेन मिटींग सांगल्या आमी शाळे खातीर सांगल्या. शाळा म्हणल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 6 म्हयने जायत येयले, 7 म्हयने जाले शाळा म्हणल्यार. आनी शाळा मोडपाक कारण कितें जालें, आमी एक 4 भुरगे अशें आमी उलयले की पयलो हांगा ते पयलो 1-2 म्हयने पयलो 1 म्हयनो पयलो हांगा नाल्ल फोडून सगळें शाळा मोडपाचें करून गेले. पूण शाळेक हात घालपाक कोण पळोवना. मागीर आमी एक दीस आमी 4 जाण भुरगे अशें उलयता आमी उलयलें कितें आमी परतून मिडिया आपोवया आनी हांगा ही शाळा कित्याक मोडिना आनी कित्याक उरल्या हें आमी परतून हें करुया आनी मिटींग सांगुया म्हणलें. पूण जालें कितें ही मेसेज मागीर रोखडीच तांकां कोणाक तें पावली अशें आमी करपाचें आहा म्हणटकीर रोखडी दुसरे दीस हांगा शाळा मोडली. आतां मोडून ही शाळा 6 म्हयने जाले आनी शाळेचे भुरगे आसा पळय न्ही ते भुरगे आयज लोकांच्या घरांत शिकतात. आनी तेणी आमकां फकत एक 5 म्हयन्याचो हें दिल्लो. पूण पयर तेंचे कडेन परतून रिक्वेस्ट करून त्या भुरग्यांक परतून तेणी आपलें घर दिल्लें आसा. आतां पावस तेकलो त्या शाळेचें कांय पळयना, मोडले गेले पूण शाळेचें कांय करिना. जेन्ना आमी वास्कूच काडली पयर आमी बेश्टी वास्कूच काडली की भायल्या भायर अशी वास्कूच काडली आनी अमके कॉन्ट्रॅक्टरा बी दिल्या हें दिलां तें अशें आमकां मेसेज मेळ्ळी. पूण आमी वदर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें की बाबा ती शाळेची म्हणलें तुका काम दिलां. तेणें आमकां डायरेक्ट तेणें सांगलें ना शाळेचें काम आपल्याक दिवना. की शाळेचो प्रोसिजर चालू आसा कसो की तेजो टेंडर जावपाचो आसा आनी स्लॅबाचो. आमी जेन्ना मोडटा तेन्ना सांगलेलें आमकां स्लॅबाची शाळा नाका, शाळा जशी आसा जशी आमकां चिऱ्यांनीच बांदून दिया आनी तेजे पत्रे घालात. आनी मोडपाक कारण कितें जी बालवाडी आशिल्ली ती एक सायडीन बालवाडी आशिल्ली शाळेच्यो वण्टी आशिल्ल्यो त्यो मातयेच्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो हुंदरांनी सगल्यो पकडलेल्यो. म्हणून आमी सांगलें सराक भितर येला आनी सांगलें की ती शाळा सारी मातयेची ती मोड आनी ती चिऱ्यांनी बांदून दी आनी पत्रे घालून दी. हांव म्हणूं लागलें आनी जालें सगळें जालें. मागीर आमी एक मोडलें काम जायना मागीर सगळें आमी पयर भाऊ फुड्यान गेले आनी भाऊ विचारलें सर म्हणलें शाळेचें कामाचें कितें जालां. जर म्हणूं लागलो तिचें स्लॅबाचें तिका बांदकाम येवपाचें आसा, ग्रावंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर येवपा आसा. सर म्हणलें आमकां म्हणलें तेजें स्लॅबाचें नाका, आमकां ती आसा तशी बांदून दी, पत्रे घालून दी आनी ती शाळा म्हणलें कंप्लीट कर. करता मागीर आपल्याक याद कर. हांव 2-3 दीस गेलो सरा फुड्यान गेलो आनी हांव 2 दीस याद करीत आसा. सर म्हणटा शाळे खातीर तुवें म्हाका आपयलो याद करपा, हांव तुका याद करपा येयला अशें. आयज नाका फाल्यां कर, आयज नाका म्हणून अशें करून तो म्हणून सांगपा. मागीर हांव 2 दीस गेलो आनी मागीर तिसरे दीस हांव गेलो ना सांगपाक. देवा खरो फॅक्ट आहा तो उलोवपाक भंय कांय ना. ही शाळा आमी आमची शाळेक आतां 60 वर्सां जालीं हांगा. शाळा मोडून उडयल्या, मोडपाक कांय न्हू. तें हांगा नांव आसा, गांवाचें नांव आसा एक शाळेक, शीर तारीवाडा हें नांव आसा ही शाळेक. म्हणटा ती शाळा आतां कित्याक उरता आनी कित्याक ही शाळा जायना तें आमकां कळपाक जाय. आनी जर ही शाळा तर जायना जाल्यार हांगा इलेक्शन बूथ आसा. हांगा इलेक्शन बूथ आसा आसकण पर्यंत हे वाटेन देवटेभाट हो इलेक्शन बूथ आसा. आनी जर ही शाळा आतां हे तर हांगा 8 दीस भितर ही शाळेचें काम चालू करिना आनी जर तेंचे कडेन तें जायना जाल्यार तेणी आमकां सांगचें. आनी जर हांगा शाळेचें काम जायना जाल्यार हांगा बूथ आसा तो आमी इलेक्शन बूथ हांगा करपाक दिवचो ना असो आमी सगळ्यांनी ठराव घेतलेलो आसा. आनी आमी उलयला राती सगळ्यांनी वोटिंग करचें ना काय बूथ वोटिंगूय करचें ना आनी हांगा बुथूय हो जावचो ना, बुथूय जावचो ना. कारण मता टायमार सगळे येतात. आतां कितें जालें जो पर्यंत आमी उठना तो पर्यंत ते उठना. आयज आमी उठले थंय बेतो पडलो मायणा हेर एक रस्त्याक फोंडकूल पडलेलें. कितले दीस जाले थंय फोंडकूल आसा.
आयज तांकां कोणें सांगलें तुमी हांगा येवपाचें आसा मिडिया येवपाचें सगळे लोक हांगा जमपाचा ते बेतो पडलो तो भोवळ करतकीर बोवाळ करतकीर हांगा काम जाता तो आतां काम जातलें म्हणून तुमकां आशा आसा. आमी आशा अशी दवरितात की रिक्वेस्ट करता की तें जाता तितले बेगीन 2 दीस भितर तेणी हें काम चालू करचें कारण भुरग्यांचो प्रश्न आसा. फर्स्ट आनी ग्रावंड फ्लोर म्हणटा पळय आमकां फर्स्ट कितलीं भुरगीं आसा तुमची? 7 भुरगीं आसा ना, फुडें कधी पांच सांग आनी आतां भुरगीं आशिल्लीं ती भियोन पालकांनी थोडीं भुरगीं काडून दुसरी इस्कॉलान घातली कित्याक शाळा जायना अशें म्हणून आनी कांय पालकांक फोर्स करून दवरून भुरगीं आजून आतां पळय शाळा चालू आसा ती बी वयर देवळे कडेन आमचे ते राजेश तारी म्हणटगीर घरान चालू आसा भुरगीं थंय शिकतात. सो आतां नवीन वर्साक तांकां थंय धाडटले तुमी? नवीन वर्ष आमी आतां जून आमी हो म्हयनो दिता न्ही तांकां हो म्हयने भितर शाळा तर उबी जायना जाल्यार आमचे कडेन दुसरी पार्टी आसा आमी ते पार्टेक हें करतले की आनी कोणी पॉलिटिकल तर हांगा इनवॉल्व जाता आनी तो तर आमकां ही शाळा बांदून दिता जाल्यार आमी अवश्य ताका सपोर्ट करतले. सो सरकाराचेर विश्वास ना? सरकाराचेर विश्वास जाल्यार हें अशें उरलें न्ही पळय सरकाराचेर विश्वास आयलो जाल्यार हें जाता आशिल्लें. सरकार आनी आमचे कडेन हांगा पंच आसा शिवानंद नायक तेणें आमचे सगळे पेरंट्साचे आनी आमचे हांगा सायनी येयल्ले आसा की ही शाळा बांदपा लागून परतून सायनी येयल्यात आनी हांवें विचारलें का सायनी घेतना बाबा सायनी कित्याक घेता ना ते सीएमा ते धाडपाचें रिपोर्ट धाडपाचें म्हणून लागलो ते सायन सगळे तुमगे परतून ती शाळा बांदपा जायना तुमकां म्हणून लागलो. आतां थंय रिपोर्ट थंय सीएमा ह्यो सायनी थंय पावल्या काय कित्याक आमकां कांय खबर ना. तुमी कित्याक डिले करतात? तुमी भुरग्यां कडेन खेळटा काय आमचे कडेन खेळटा? हें राजकारण तुमी सायडीन दवरात. सो 8 दीस दिता तुमी गव्हर्मेंट? हय 8 दीस दितात. 8 दीस भितर हे शाळेचें काम जायना फावंडेशन पडपा जाय. फावंडेशन पड शाळा उबी जावपा जून म्हयनो म्हणल्यार शाळा उबी जावपा कारण आतां पावसान सगळ्यो बिल्डिंगी तुमी उबी करतात. पूण फावंडेशन घातलें मरे पयर फेब्रुवारी म्हयन्यात. ते बेश्ट नांव नाल फोडून गेल्या आनी काय ना आनी काय ना हांगा ही जर मे म्हयन्यात जर आतां शाळा जून म्हयनो म्हणल्यार आतां शाळा आमची उबी जायना जाल्यार आमी हांगा मुखार कितें थाराव घेवपाक घेतले आनी मुखारय आमी ठरयलां जरी शाळा जायना जाल्यार आमी बाजार सुद्दां आमी हाडयतले. नांव कितें तुजें? विजय शिरोडकर. आनी कोण? प्राथमीक विद्यालय तारीवाडा शिरोडा ही जी शाळा आसा हेची दुरुस्ती कामां जे आसा ते 2024 पासून हांगा आमची मिनाक्षी टिचर आशिल्ली तिका लेटर येत आशिल्ली. आमी अशें एप्लाय केलें की माकडांनी अथवा हांगा शाळेची भिंती ज्यो आसा त्यो मातयेच्यो आशिल्ल्यो आनी तिका खंय तरी हुंदरांनी पोखरिल्ली आनी भुरगीं शिकत आसतना